आणि आता प्रजासत्ताक दिसाचे मुखेल सोयरे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे आगमन जाता. तांचे हस्तुकी ध्वजारोहण जाता. प्रजासत्ताक दिसाचे मुखेल सोयरे पलट सावधान अलर्ट बजाओ. पलट राष्ट्रीय सलाम सलाम शस्त्र. पलट बगल शस्त्र. पलट आपके के लिए तैयार श्रीमान. आमचो राष्ट्रध्वज राष्ट्रगिताप्रमाण भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याच्या काळात आणि उपरांतूय आमकां भारतीयांक प्रेरणा दिल्या. वेगवेगळ्या साहित्यात आणि देशभक्ती गितातूय भारतीय राष्ट्रध्वजाचो भोवमान जाल्लो आसा. श्यामलाल गुप्त पार्षद हांच्या लेखणींतल्यान साकारिल्लें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा ह्या गिताक 1938च्या काँग्रेस अधिवेशनात झेंडा गीत म्हणून स्विकारिल्लें. चढवू गगनी निशाण आमुचे चढवू गगनी निशाण कोटी मुखांनी गरजू जय जय स्वतंत्र हिंदुस्तान.
बाकीबाब बोरकारांच्या लेखणीतल्यान साकारिल्लीं ही उतरां. चढवू गगनी निशाण आमुचे चढवू गगनी निशाण, कोटी मुखांनी गरजू जय जय स्वतंत्र हिंदुस्तान. आमचो ध्वज, ध्वजाचो केसरी रंग त्याग आणि धैर्याचो बोध दिता. धवो रंग प्रकाश, सत्यमार्ग, शांती, सत्य आणि पावित्र्याचो. सैमाकडे आणि भुयेकडे आशिल्लें नातें दाखयता पांचवो रंग, निष्ठा आणि समृद्धीचो हो रंग. निळ्या रंगाचें अशोक चक्र, सागरा प्रमाण अथांगता, तशेंच कालचक्राचें आणि त्या वांगडा बदलत वचपी जग सूचित करता. मूलतः हें चक्र विश्व शांतीचो संदेश दिवपी बौद्ध धर्माचें धम्मचक्र, अशोक चक्र. ह्या चक्रांत भारतीय कला, तत्वगिन्यान, इतिहास आणि संस्कृतायेचो सुरेख असो संगम आसा. परेड सावधान। परेड 20 कदम के फासले पर कॉलम में मार्च करेगा। एक मिनट पहले परेड 3 दिन तक चलेगा। डायनामोट। माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी परेडीची पळोवणी केल्या उपरांत प्रजासत्ताक दिसाची तेंगशी गाठपी संचलन आता सुरू जाता. शानदार असो हो सुवाळो आमच्या देशाच्या दर एका क्षेत्रातल्या वैभवाचें दर्शन घडोवपी हें संचलन. आयच्या संचलनात एकूण 12 पलटणी आसात. प्रत्येक प्लेटूनचो मुखेली आणि हेर सैनिकांचो तातूंत आस्पाव आसा. एकत्वाची भावना ही राष्ट्रीयत्वाची जननी ह्या उतरांची अनुभूती दिवपी हे संचलन. सगळ्यात सामकार आसात परेड कमांडर सिद्धार्थ राणा. पहिलो प्लेटून इंडियन आर्मी पंगड, मुखेली आसात लेफ्टनंट कर्नल किशन कुमार. दुसरो प्लेटून INS हंसावयलो भारतीय नाविक दळ, मुखेली आसात लेफ्टनंट अखिल रवींद्रनाथ. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची ही उतरां याद जातात. तुम्ही कितले अंतर चलत गेल्यात ह्या परस तुम्ही खंयच्या दिकेन वतात हे महत्वाचे. तिसरो प्लेटून INS मांडवी वयलो भारतीय नाविक दळ, मुखेली आसात लेफ्टनंट वैशाख नायर. चौथो प्लेटून इंडियन कोस्ट गार्ड, मुखेली आसात असिस्टंट कमांडंट प्रदीप S. खरायत. संचलनाची शान वाडोवपी आर्मी बँड सुबेदार SP चौरासिया हांच्या मुखेलपणाखाला नंबर 2 पायप्स आणि ड्रम्सचो हो बँड. आर्मी डे तशेंच नवी दिल्लीच्या गणतंत्र दिसाच्या परेडीत कितलीशीच वर्सां वांटो घेवपाचें भाग्य तांकां मेळ्ळां.
कोर ऑफ सिग्नल्सच्या शताब्दी वर्सा देशाच्या अनेक वाठारांनी उत्कृष्ट सादरीकरणान कोर ऑफ सिग्नल्सचो सन्मान तांणी वाडयलो. 5वो प्लेटून गोंय पुलीस मुखेली आसात पोलीस उपनिरीक्षक दीनानाथ मनोहर मोंकार, इंडिया रिझर्व्ह बटालियन. 6वो प्लेटून गोंय पुलीस मुखेल पोलीस पोलीस उपनिरीक्षक गंगाराम धाकू कोळेकार, इंडिया रिझर्व्ह बटालियन. विद्या ही तलवारा सारखी. तिचे महत्व तिका धारण करणाऱ्याचेर अवलंबून असता. सामकारा आसा 7वो प्लेटून होमगार्ड आर्म प्लेटून नेतृत्व करतात उस्मान शेख. 8वो प्लेटून होमगार्ड बायलांचो पंगड मुखेली आसात विजया मथुनकर. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची ही उतरां बायलां म्हणजे समाजाचो अलंकार. आणि आता हो पुलीस बँड ASI एंड्र्यू परेरा हांच्या मुखेलपणा खाला तांणी सादर केल्ली NDA मार्चची ही धून. राष्ट्रप्रेम, अभिमान आणि गर्वाची भावना हीच अनुभूती. नववो प्लेटून अग्निशामक दळाचो मुखेली आसात स्टेशन फायर ऑफिसर सुशील मोरजकार. धावो प्लेटून वन गोवा बटालियन NCC प्लेटून आर्मी मुखेली आसात सिनियर अंडर ऑफिसर अभिषेक कुमार. खंयच्याय समाजाची उदरगत ही त्या समाजातल्या बायलांच्या उदरगतीचेर अवलंबून असता. घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ह्याच उतरांचो आधार घेत फुडें वता. 11वो प्लेटून वन गोवा बटालियन आर्मी NCC चलयांचो पंगड मुखेली आसात सिनियर अंडर ऑफिसर स्नेहा यादव. 12वो प्लेटून वन गोवा नेवल NCC पंगडाचे नेतृत्व करतात पेटी ऑफिसर देविका सावंत. आमच्या गिरेस्त संस्कृतायेचे सामर्थ्याचे दर्शन घडोवपी एकचाराची देख दिवपी हे संचलन. विविधतायेंतल्यान एकता ह्या वैशिष्ट्याक ही मानवंदना. आमच्या भुंयेची राखण करपी आमचे शूर वीर सैनिक तांच्या प्रती कृतज्ञता तांकां मानाचो मुजरो करतना घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची हीच उतरां ओपुया. आकाशातले गिरे आनी तारे जर म्हजे भविष्य थारायता आसत तर म्हज्या मेंदूचो आनी मनगटाचो कितें उपयोग. नशिबाचेर न्हय तर आपल्या सामर्थ्याचेर विश्वास दवरात. जीण ही व्हड आसचे परस म्हान आसपाक जाय.
आमच्या गिरेस्त संस्कृतायेचें एकचाराची देख दिवपी सामर्थ्याचें दर्शन घडोवपी हें संचलन आतां जाल्लें आसा. प्रजासत्ताक दिसाचो हो सुवाळो माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आपलें उलोवप करतात. देशाच्या 71व्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो सगळ्यात पयलीं हांव सगळ्यांक हुनहुनीत परबी भेटयतां. आयज हांगासर प्रजासत्ताक दिनाच्या सुवाळ्याक हजर आशिल्ले गोंय विधानसभेचे सभापती श्री राजेश पाटणेकर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर जेनिफर मोन्सेरात, विरोधी पक्ष फुडारी बाब दिगंबर कामत, माजी उपमुख्यमंत्री आनी आमदार बाब सुदीन ढवळीकर, पणजेचे महापौर बाब उदय मडकईकर, राज्याचे ॲडव्होकेट जनरल श्री पांगम, तशेंच राज्याचे CS परिमल राय, बाकीचे सगळे हांगासर उपस्थित आशिल्ले प्रशासकीय अधिकारी, इलेक्ट्रॉनीक आनी प्रिंट मिडिया हांचे सगळे वांगडी आनी म्हज्या समेस्त गोंयकार भावा भयणींक, देशभरांतल्या म्हज्या समेस्त भावा भयणींक, हांगासर जमलेल्या सगळ्या पुलीस दल, सैन्य दल ह्या सगळ्यांक देशाच्या 71व्या प्रजासत्ताक दिनाच्यो हांव परत एकदां हुनहुनीत परबी भेटयतां. उत्तरे यत् समुद्रस्य हिमद्रस्य व दक्षिणेम अशा विस्तरेन सामाजीक, भाशीक आनी भौगोलीक विविधतेचे प्रतीक आशिल्ल्या ह्या प्रदेशाक सार्वभौम आनी एकसंध राष्ट्राचो भोवमान मेळ्ळो तो 26 जानेवारी 1950 ह्या दिसा. 150 वर्षाच्या ब्रिटीश राजवटींतल्यान आमच्या देशाक 15 ऑगस्ट 1947 ह्या दिसा स्वतंत्र मेळ्ळें. विंगड राजघराण्यांतल्या आख्यायित आशिल्ल्या प्रांताक एकठांय हाडून ह्या देशाक अखंड स्वरूप दिवपाचें काम आमच्या देशाक ह्या संविधानांत केलें. हें संविधान मूर्त स्वरुपांत हाडपाचें काम महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या अध्यक्षते खाला स्थापन जाल्ल्या समितीन आपल्या भुजार घेतलें. विविधतेंतल्यान एकतेचें नातें घट्ट करपी, सामाजीक समरसतेची भावना जनमानसा मेरेन पावोवपी, समानता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव, मौलिक आधार तशेंच अंतर्भूत जबाबदारीची जाणविकाय करून दिवपी तसोच एक भव्य दिव्य आदर्शवत देशग्रंथ म्हणजेच भारताचें संविधान. विधिमंडळ, न्यायपालिका, प्रशासन आनी पत्रकारिता ह्या 4 खांब्याचेर देशांतली लोकशाय तिगल्या. देशांत आनी राज्यांत चलपी सरकार हाचे संविधान मार्गदर्शक तत्वां घालून दिल्यात. पण ह्या संविधानाक तत्वाची जापसालदारकी ही फक्त सरकारचीच न्हय तर ती सगळ्या समाज वेवस्थेची जावन आसा. भिन्न मताचो आदर करप, कायद्याचें पालन करप, आपल्या अधिकाराची तशीच कर्तव्याची जाणीव दवरप, देश एकसंध दवरपाक कार्य करप हें तुमचें आमचें सगळ्यांचें कर्तव्य जावन आसा. आयज सहज आडेकडेन नजर मारिल्ल्यान की देश विघातक शक्ती आमच्या समाजा भितर संभ्रम निर्माण करून देशाचो युवा आनी शेतकऱ्यांची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न करीत आसा. देशाच्या जनशक्ती आनी युवा शक्ती हांचे आदर्श स्वामी विवेकानंद आनी नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांच्या सारक्या थोर राष्ट्रपुरुषाक कितलेशाच राष्ट्रपुरुषांक हांव आज नमन करता, वंदन करता. तांचें जिवीत आमच्या अगणित पिळगेक प्रेरणा दीत रावतलें. प्रधानमंत्री मोदीजी हांणी नेताजींच्या जन्मदिसाक पराक्रम दिवस म्हणून साजरो करपाचो थारावन एक ऐतिहासीक निर्णय घेतलो. आयज आमकां गरज आसा ती देशाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनात राष्ट्रप्रेमाची भावना जागृत करपाची. देशाचे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदीजी हांणी एक भारत श्रेष्ठ भारत घडोवपाचो स्वप्न साकार करपाची सुरवात केल्या. क्लीन इंडिया, स्कील इंडिया, मेक इन इंडिया, फिट इंडिया, सेक्युअर इंडिया अशा ध्येयांतल्यान देशाक विश्वगुरू करपाचें ताणें हातांत घेतलां. आधाराचे सर्वकर्श कार्यवन, एक देश एक रेशन कार्ड, निवृत्त सैनिकां खातीर वन रँक वन पेन्शन, देशाच्या सैन्य दलाक घट करप, देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेचेर भर दिवप आनी एक भारतीयाक बरें शिक्षण, रोजगाराच्यो संधी दिवप, स्वाभिमानी जीवन जगपा खातीर सुविधा दिवप
शेतकरी कष्टकरी वर्गाक आधार दिवप, कोरोना महामारीच्या वेळार गरीब कल्याण पॅकेज मार्फत अंत्योदयाच्या व्याख्येत मूर्त स्वरूप दिवप अशा अनेक ऐतिहासिक निर्णयांतल्यान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास हे ब्रीदवाक्य खरें जायत आसतना आमी सगळे जाण पळयता. नवभारत निर्माण हाच उद्देश दोळ्या मुखार दवरून केंद्र सरकारान देशाच्या फुडाराची घडमूट बुनयाद घालपाक सुरवात केल्या. हांवें ह्या राज्याचो मुखेलमंत्री ह्या नात्यान आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय हें मिशन हांवें हातांत घेतलां. म्हज्या गोंयांतल्या प्रत्येक नागरिकाक कडेन हांव मागतां की जावं तो विद्यार्थी, जावं गृहिणी, जावं शेतकरी, जावं औद्योगीक कामगार, जावं वेवसायीक, जावं नोकरदार, प्रत्येक मनशाक भांगराळें गोंय यथार्थ करपाच्या कार्यांत वांटेकारी करपाची मोख आमी दवरल्या. शैक्षणीक मळार जावं औद्योगीक मळार, समाज कल्याण जावं साधन सुविधा विकास, अन्न वस्त्र निवारा हाची पूर्तताय आसूं वा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट गोल, आमचें गोंय राज्याची मूर्त ल्हान पण कीर्त महान ही उतरां सार्थ करता हाचो म्हाका अभिमान आसा. गोंय सरकार अंत्योदय विचारधारेक धरून अनुसरून पावलां मारता. विशिश्ट आर्थीक स्थितींतल्यान वाट काडीत आयज आमचें सरकार जण एकल्या गोंयकाराक सर्वांगड विकासा खातीर कार्यरत आसा. सार्वभौम देशाच्या जैविक फुडाराच्या वाटचालीत आपलें योगदान दिवपाक गोंय राज्य योग्य दिशेन पावलां मारता हें हांव अभिमानान सांगपाक सोदतां. NCC आसतलें, NSS आसतलें, भारत स्काउट गायड आसतलें, तशेंच नेहरू युवा केंद्र आसतलें, ह्या सारक्या वेवस्थेंतल्यान व्हड प्रमाणांत आमचे विद्यार्थी आनी तरणाट्यांक राष्ट्र सेवेच्या मार्गार प्रशस्त जातलें हाची मोख दवरून आमी वाटचाल करपाचें थारायलां. कोविड-19 महामारीच्या काळात देशाची सेवावृत्ती आणि आरोग्य सेवेत काम करपी नागरिकांक आपल्या देश सेवेची प्रचिती आयली. भारत बायोटेक, सिरम इन्स्टिट्यूट ह्या सारक्या स्वदेशी कंपन्यांच्या तात्परतेन वॅक्सिन निर्माण करून देशाच्या पुराय जगात एक वेगळी सन्मानाची प्रतिमा तयार केल्या. मनात राष्ट्रप्रेम, लोककल्याणाचो ध्यास असल्यारूच कांयच अशक्य ना हें परत एक फावट आमी अधोरेखीत करता. ययात आयज आमी राष्ट्रभ्रमणांत प्रेरीत आनी देशाच्या प्रगतीत योगदान दिवपाक तत्पर आनी सामाजीक रचना आनिकूय घट्ट करपाचो सोपूत घेवया. हांव आयज भाग्यवान आसा. आज ह्या प्रजासत्ताक दिनाच्या दिसा म्हाका फ्लॅग होस्टिंग करपाचो भोवमान हो सगळ्या समेस्त गोंयकारां खातीर मेळ्ळो. हांव परत एक फावट आमचे माननीय राज्यपाल हांच्यांनी ही संद म्हाका दिली त्या बद्दल हांव तांचोय उपकारी आसा, समेस्त गोंयकारांचो उपकारी आसा. सगळ्या समेस्त गोंयकारांक हांगा भारतवासियांक परत एकदां 71व्या प्रजासत्ताक दिनाची हांव उनुनीत परबीं भेटयतां आनी अशेंच राष्ट्रप्रेमांत प्रेरीत जावन, देश सेवेत प्रेरीत जावन गोंयचे तरणाटे, गोंयचे समेस्त नागरीक सदोदीत म्हणजे गोंयच्या विकासाच्या वाटेत वाटचाल करताले. राष्ट्रप्रेम हो मनात आमच्या सदोदीत जागृत दवरतले इतकेंच सांगता. जय हिंद, जय गोमंतक. माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आपलें उलोवप केलां. प्रजासत्ताक दिसाच्या ह्या पवित्र खिणाक आमी नतमस्तक जावया. देशाच्या दर एका सैनिका प्रती जे देशा खातीर वावुरले आनी वावरत आसात तांच्या खातीर हीच उतरां. आमचो राष्ट्रध्वज वाऱ्याक लागून न्हय तर तांच्या श्वासाक लागून हुबता. प्रजासत्ताक दिसाचो हो सुवाळो ह्या पावन खिणाक वेगवेगळ्या मळार उल्लेखनीय कार्य केल्ल्या व्यक्तींचो भोवमान आतां जाता. पुरस्कार वितरावणी सुवाळो. पयल्या सुवातेर श्री निलेश डी नाईक, डेप्युटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, सोशल फॉरेस्ट्री, पार्क्स आनी गार्डन्स डिव्हिजन पणजे हांगा ते कार्यरत आसात. मन लावन काम करपाची आपली अशी एक पद्दत, आपल्या सहकार्या वांगडा आशिल्लें आपलेपणाचें नातें, भेटेक येवपी लोक आनी विद्यार्थ्यां कडेन आपुलकीन वागप हे फाटभुंयेर एक विश्वासू व्यक्तिमत्व म्हणून तांची खाशेली वळख आसा. पणजे शारांत वेगवेगळ्या वाठारांनी उद्यानां, बागो बांदून तांची जतनाय घेवप हे तांचें कार्य तोखणाय करपा सारखें. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले अधिकारी, ज्येश्ठ नागरीक, अनेक संस्थांचे मुखेली तशे भोंवडेकारांच्या कौतुकाक ते पात्र थारल्यात. श्री निलेश डी नाईक, डेप्युटी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर हांचो भोवमान आतां जाता. श्री अविनाश पारखे, पणजेच्या दिशा स्कुलांत वेवसायीक खाशेलो शिक्षक म्हणून ते काम पळयतात.
खाशेल्या भुरग्यांच्या शिक्षणा खातीर कल्पक उपयुक्त अशा साधन सुविधांची निर्मिती तांणी केल्या. वेगवेगळ्या क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर खाशेले शिक्षण ह्या विशयाचेर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, अधिवेशनां तशेंच सर्तींनी ते वांटो घेतात. रिसोर्स पर्सन म्हणून काम करीत ह्या मळावेल्या भुरग्यां खातीर तांणी अनेक पत्रिका सादर केल्यात आनी लिखाणूय केलां. अनेक सामाजीक संस्थांनी तांच्या ह्या कार्याची दखल घेत तांचो भोवमान केला. श्रीमती अमिता उर्फ शमा एस.एन. देसाय आगोन काणकोणच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलात त्यो शिक्षिका आसात. विद्यार्थ्यांचे सबलीकरण, उदरगत आनी उद्धारा खातीर काम करीत एक नवी चाल तांणी घालून दिल्या. फाटल्या 32 वर्सांच्या आपल्या कारकिर्दीत अनेक शिक्षणीक आनी सामाजीक कार्यक्रमांनी तांणी वांटो घेतला. खास करून चलयांक खातीर अनेक कार्यावळींचें आयोजन केलां. शिकपांत फाटीं आशिल्ल्या भुरग्यां खातीर वेगवेगळ्यो शिक्षण पद्दती आनी परिहारक उपाय आपणायल्यात. एक भारत श्रेष्ठ भारत ह्या येवजणेच्यो मुखेली म्हणून तांणी काम पळयलां. श्री गोपाळ धर्मा सावंत मेणकुरे दिवचलच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलांत सहाय्यक शिक्षक. आपल्या 30 वर्सांच्या कारकिर्दीत तांणी विद्यार्थ्यांक अनेक स्पर्धात्मक सर्तींनी वांटो घेवपाक प्रशिक्षण दिलां. संगीत कृती सत्रांत रिसोर्स पर्सन म्हणून तांणी काम केलां. आपल्या शाळेच्या वाठारांत तांणी तरेतरेच्या झाडांची लागवड केल्या. हर्बल गार्डन ही तांचीच संकल्पना. घन कोयर वेवस्थापन कार्यावळीचे नोडल ऑफिसर म्हणून तांची निवड जाल्ली. श्री नंदा विठ्ठल माजीक सहाय्यक शिक्षक, गव्हर्मेंट हायस्कूल, पिसुल्ले सत्तरी. अनेक शिक्षणीक, सामाजीक, सांस्कृतीक कार्यावळींनी तांचो सहभाग आसता. कलकत्ता आनी केरळांत जाल्ल्या नॅशनल चिल्ड्रन सायन्स काँग्रेसींत विज्ञान प्रकल्पात तांच्या मार्गदर्शना खाला विद्यार्थ्यांनी जैत जोडला. कॉन्झर्वेशन ऑफ हीट एनर्जी हो तांणी तयार केल्लो प्रकल्प यशस्वी थारलो आनी पश्चिमी भारतीय विज्ञान मेळाव्यात तांकां वांटो घेवंक मेळ्ळो. राष्ट्रीय हिमालय ट्रेकिंग मोहिमेत तांणी वांटो घेतलो. ग्रीन रे फाउंडेशनचो उत्कृश्ट इको शिक्षक पुरस्काराचे ते मानकरी आसात. श्री श्रीकृष्ण गजानन वजे फोणेच्या सुरश्री केसरबाई केरकर हायस्कुलांत कला शिक्षक म्हणून ते कार्यरत आसात. फाटल्या 33 वर्सां सावन शिक्षणा वांगडाच भुरग्यांच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर तांचें खाशेलें योगदान आसा. शिक्षण खात्याच्या विद्यादान संकेतथळा खातीर तांच्या मराठी विशयांतल्या ऑनलायन धड्यांची निवड जाल्या. मराठी शिक्षक अखिल गोंय महासंघा खातीर तांणी तयार केल्ले धडे खास. कला उत्सव तशेंच गोंयची पारंपारीक कला ह्या संशोधन प्रकल्पाक तांकां इनामां फावो जाल्यात. सिस्टर मोनिका कुएलो SFN ओल्ड गोवाच्या सेंट झेवियर्स अकादमीच्यो त्यो मुख्याध्यापिका आसात. कुरवांची भाषा आणि सांकेतिक पद्धतीन उलोवप करप ह्या आपल्या आवडीच्या विशयांचे प्रशिक्षण तांणी अनेक शिक्षकांक दिलां. वेगळ्या क्षमतेची भुरगीं तांचें शिक्षण आनी तांची उदरगत हीच एकमूख दवरून ह्या क्षेत्रांतल्यो अर्विल्ल्यो पद्दती त्यो आपणायत आसात. अनेक दिसपट्ट्या शिक्षणीक आनी हेर जीवन आवश्यक पद्दतींनी बदल करीत तातूंत सुटसुटीतपणां हाडप हें तांचें खाशेलेपण. वेगळ्या क्षमतेच्या भुरग्यां खातीर 2009 वर्सा उत्कृश्ट टॅक्नॉलॉजिकल उपकरणाच्या निर्मिती खातीर तांकां राज्य पुरस्कार फावो जाला. श्रीमती मारिया मिरेना मिरांडा मोरपील केपेच्या गव्हर्मेंट हायस्कुलाच्यो त्यो मुख्याध्यापिका. गांवगिऱ्या वाठारांत मागाशिल्ल्या वर्गांतल्या भुरग्यां खातीर तांणी केल्लें काम, विद्यार्थी आनी गांवांतल्या लोकां कडेन तांणी जोडिल्लें नातें, फाटलीं 32 वर्सां तांचें हेंच कार्य. शिक्षणा वांगडा हेर साधन सुविधांच्या उपलब्धते खातीर त्यो वावुरतात. विज्ञान प्रदर्शन, शिक्षणीक भोंवडी, अंतराळ विज्ञानावेली उलोवपां, निबंध, चित्रकला सर्त अशा अनेक शिक्षणीक खेळामळ तशेंच सामाजीक विशयावेल्या कार्यक्रमांची आंखणी ही तांची कार्यपद्धती. श्री विठोबा उद्धव बगळी कोरगांव पेडणेच्या श्री कमलेश्वर हायर सेकंडरी स्कुलांत ते शिक्षक आसात. शिक्षणाचें म्हत्व पटोवन दिवप, भुरग्यांची शाळेंत भरती करून घेवप, आत्मविश्वास आनी आत्मनिर्भरतेचे धडे दिवप अशी तांणी शिक्षणीक मळार केल्लें काम. अनेक शिक्षण संस्थांनी तांची दखल घेत तांचो भोवमान केला. पेडणेच्या जीवनदायिनी संस्थेचे ते अध्यक्ष आसात. शिक्षणीक सामाजीक मळार काम करतनाच स्वच्छतेच्या अभियानात वांटो घेत बांयो, नाले नितळ करप, उदकाची पुरवण, साठवण करप अशी कामां ते करीत आसात. श्री राजीव देसाय कोम मडगांवच्या श्री दामोदर हायर सेकंडरी स्कूल ऑफ सायन्सचे प्रिन्सिपल.
आपल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याक उत्कृष्ट अशें शिक्षण मेळचें, एक बरो मनीस म्हणून तो घडचो ही मोख दवरून तांणी आखिल्ली शिक्षण पद्दती उल्लेखनीय अशीच. विद्यार्थ्यांक स्पर्धात्मक परीक्षांनी वांटो घेवपाक मार्गदर्शन करीत राष्ट्रीय पांवड्यार अनेक इनामां मेळयत तांणी आपल्या संस्थेक भोवमान मेळोवन दिला. बिट्स पिलानीचो पुरस्कार, रोटरी इंटरनॅशनल फॉर पोलियो इरेडिकेशनचो फेलोशीप इनाम अशा प्रतिश्ठीत पुरस्कारांचे ते मानकरी आसात. श्री कायतानो जे फेर्नांदेश, लोकांची वेळा वेळार सोय जावची आनी सैम नितळ निर्मळ आनी सोबीत सुंदर उरचो ही मोख दवरून तांच्याच संकल्पनेंतल्यान साकारली ती पोर्टेबल वॉशरूम्स अर्थात जंगम संडासची संकल्पना आनी कोयर वेवस्थापन सेवा ह्यो पद्दती. कॉर्पोरेट सामाजीक जापसालदारकीची सुरवात करीत आयज अनेक प्रतिश्ठीत अशे सरकारी कार्यक्रम, धार्मीक कार्यावळी तशेंच खेळामळावल्या कार्यक्रमां वेळार आपली सेवा तांणी पुरयल्या. सिप्ला फाउंडेशन आरोग्य, शिक्षण, कुशळताय आनी डिझास्टर मॅनेजमेंट अशा मळार ह्या संस्थेचें कार्य उल्लेखनीय अशेंच. गोंयभर अनेक स्कुलांनी अगस्त्या मोबायल सायन्स लॅब, शिक्षकां खातीर अनेक साधन सुविधा, प्रोजेक्ट पुरवप, लोकविश्वास प्रतिष्ठानाच्या भुरग्यांनी तयार केल्ल्या वस्तूक बाजारपेठ उपलब्ध करून दिवप, आर्थीकदृष्ट्या फाटीं आशिल्ल्या भुरग्यांक आदार दिवप आनी कोरोनाच्या फाटभुंयेर वेगवेगळ्या संस्थांक आरोग्य सेवा पुरवप अशें भरीव कार्य तांणी केलां. सिप्ला फाउंडेशनच्या वतीन श्री महेश भट हांणी हो भोवमान स्विकारला. आपल्या क्षेत्रांत भरीव अशें कार्य केल्ल्या व्यक्तिमत्वांचो भोवमान हांगा जाल्लो आसा. तांकां शुभेच्छा दीत पुरस्कार वितरावणी सुवाळो आतां सोंपता. आनी आतां संचलनाची ही सांगता राष्ट्रगितान. बालभवनच्यो शिक्षिका चैत्रा नावेलकार गीत गंधा गाड आनी हार्मोनियमची साथ केतन च्यारी हांची. परेड सावधान. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग. तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे. गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. परेड विश्राम. सगळ्यांनी आपल्या आसनाचेर बसून घेवचे ही विनंती. परेड सावधान. परेड निरीक्षण को मध्य से तेज चल. परेड बगल शस. प्रजासत्ताक दिसाचो हो सुवाळो आतां संपन्न जाता. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार, धन्यवाद. देव बरें करूं.